dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळीं? आय होप तुम सगळीं बरी हाय म्हूण. आनी आयज न्हू आमी निरपणस काटाय आमगे फाटल्या ये. काल ते पयर लास्ट टायम व्हिडिओ दाखयलो न्हू ते मुखार आनी हेचे आमगे फाटल्यान दिसता न्हू हेचे आमगे सासमाय ती ताका दाखयता आमगे गोवा तो तो म्हूण अशें करून दाखयता तो काडटा. आनी ही आमगे न्हू बाटी पयलींची ओल्ड ती तितू लाकडां बी आहाय आमगेलीं. आनी बरो व्हडलो तो न्हू निरपणस सामको हें दिश्टी पडनाय ते दाखयता तुमकां हांव. हे काडले आतां निरपणस आनी हेज्या देखून न्हू मोठ जाताय आनी खावपा बी बरें लागताय. आतां ते थिंग वताय दिताय कोणा कडेन दवरूं अशें करून इकूं बीन दिताय. आतां हे थर्ड टायम आमगेले. मागीर न्हू हांवें पायनएप्पल आमगे घराको जालोले हांव केश को कट कोत्ता तुमकां दाखयता. हा तुम थोडी जाणाय दिसता. दोनी सायडीन कट केला हांवें आनी अशें करून सायडीच्यान हांव कट कोत्ता. सारकें कट करून घेता. सारकी पयली क्लीन करून घेता आनी मागीर न्हू दुसरी सुरी धाकटी सुरी घेयला अशें करून स्लांटींग न्हू सारकें कातोता कित्याक एतेश करून हायले न्हू जीब मातशें अशें करून होरजोता न्हू तेका लागून सारकें कट करून घेता अशें करून लायनीन. मातशें कट करपाचें चड मुगे मातशें मोटें जालें काडटोप. ती नायफ मातशें लागना आसलोली शार्प नायफ आहले न्हू आनी चड अशें करून शार्प आनी बारीक आहली न्हू बरें जाता. आतां मुगे जालें कट करून आनी अशें करून कट केलें न्हू चोयपाकूय अशें करून बरें दिसता कट केलें म्हणटरी आनी भुरग्यांकूय अशें करून बरें दिसता चोयपा बीन आनी तेंक क्रिएटीव मातशें लायक न्हू भुरग्यांकूय अशें करून जाता तें मातशें आनी अशें करून मागीर बरें लागता खावपा बीन अशें करून तें जिबे बी लागना थोडी हायनाय न्हू अशें करून जीब होरजोता म्हणटा आनीक हांव अशें करून कट कोत्ता. आतां मगे जालें तें कट करून सर्व करपा सारकें. एजिकेल जेलो आनी किवनूय जेलो 1.5 वर जाली आनी सगळीं बिजी आहाय आपणाय कामां. ते हेळटाय दोगूय मगे सासमाय बिजी आहा सासपाय बिजी आहा मगे घोवूय बिजी आहा दाखयता तुमकां हांव. एजिकेल आनी किवन भायल्यान हेळटाले आनी देवा रुमा मगे सासपाय फोनाचेर न्यूज चोयता तेका न्यूज लायक. हॅलो फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी? म्हाका तुमी सगळीं बरी आसता मातशें बिजी आहा म्हणल्यार व्हिडिओ मातशें हें करता एडिट करता. आनी चोय किचन आमगे सासमाय निरपणस फ्राय कोत्ताली. जालो ते हेगे तेन्ना फ्राय करून.
त्याचे हांवें न्हू हें बी कांय लावना कॉटन बॅकग्रावंड तेजो व्हायट पेपर लायला आनी तो फोटो लायल्लो मोदें ओके आनी म्हाका न्हू हांवें चिंतलोलें हांव अशें करून वाल ड्रॉ करतलें आनी तेका लिव्स करतलो म्हूण वॉटर कलर घेवन तेका आतां पयलीं ती तेजी स्टेम काडला आनी मागीर तेका हांव पान ड्रॉ केलें लिव्स जाता ते भशेन हांवें केलें ओके हांवें ड्रॉ केलें हांव पयलीं न्हू कॉलेजी आसतना हांव दुसऱ्याको ड्रॉ करून घेतालें म्हाका लायक जायनाहलो ड्रॉइंग बीन पूण आतां बाबा लागून हांव तेगे एसायनमेंट बीन हांव अशें करून युट्यूबाचेर चोयता आनी हांव कोन्न दिता तेका मागीर आतां मगे जाली वाल ड्रॉ करून जाली मातशी सुकोवं दवरली ती हांवें ते वॉटर आसता न्हू तेका लागून मगे फ्लावर ती हांव दाखयता तुमकां मुखार हांवें केश कोन्न केलें ती ओके हांवें पयलीं ग्लू लायले तेका मोदी लायता ती हांव ओके आनी न्हू ती हांवें हाफ इंचां केल्ली सॅटीन रिबन घेवन आतां मगे लायन जाल ती तुमकां दाखयता पयलीं न्हू अशें करून रायट हँडान अशें करून एक टर्न मारला मागीर तेका हांवें 3 पार्टी वो 4 पार्टी अशें करून टर्न केला आनी मागीर लेफ्ट हँडान ट्विस्ट करून करून मागीर टर्न करपाचें अशें करून हें केलां आनी टर्न केला अशें करून ट्विस्ट करपाचो आनी अशें करून मागीर रायट हँडान टर्न करपाचें अशें करून हें करपाचें चोय सेम कळ्ळें तुमकां न्हू अशें करून करीत रावपाचें जितली तुमी अशें करून हें जाय न्हू तुमकां व्हडलें जाय न्हू तितली अशें करून करीत रावपाचें जितली व्हडली रिबन घेता न्हू तितली व्हडली अशें करून हें जाता फ्लावर म्हाका न्हू अशें करून फ्लावर बी करपा लायक हांव सा पयलीं कुवेट आसतना हांव म्हाका रिबन मेळ्ळ्यारू पुरो हांव करीत रावतालें अशें करून फ्लावर मगे लास्ट तुमकां हांव दाखयता कशें करून जालो तें बूक तो हो बॅक आनी तेका हांवें मागीर प्लास्टीक कवर लायला धाकटोसो व्हिडिओ लायक जातो म्हूण आनी थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय